एक आयच्या आमच्या ह्या शोच्या वेळाचेर आमच्या पळोवप्या खातीर एक तुज्या आवडीचें गीत म्हणून दाखयल्यार आमकां आवडटलें. शेणला म्हजे हांव, शेणला म्हजो गांव, शेणला म्हजे हांव, शेणला म्हजो गांव. उरुकणार म्हजे कडे आतां म्हजें नांव, शेणला म्हजे हांव, शेणला म्हजो गांव. पायांनी वाटेचे नातें कितें जुळ्ळां, चलप फक्त चलप इतलें आतां उरलां. पायांनी वाटेचे नातें कितें जुळ्ळां, चलप फक्त चलप इतलें आतां उरलां. खंय वचूं कसला, खंय वचूं कसला तेच न कळो हांव, शेणला म्हजें हांव, शेणला म्हजो गांव. उरुकणार म्हजे कडे आतां म्हजें नांव, शेणला म्हजें हांव, शेणला म्हजो गांव. वा, सुंदर. येस. आणि अशी कितलीशीच अप्रूप अशीं गितां गौतमीच्या सुंदर आवाजान गाजल्यांत, फामाद जाल्यांत. आनी आयज गौतमी येदे बांबोळकार हो एक ब्रँड जाल्लो आसा. खंयच्याय कार्यावळींत अशी आमी पळयतात, खेरीतपणान भक्ती संगिताची आसत, की गौतमीचें नांव आसत जाल्यार एक वेगळो ऑडियन्स मुद्दाम त्या कार्यावळीक येता. हांवें स्वता अणभव घेतिल्लो आसा. गौतमी बायची एक जी स्पेशालिटी आसा गायन प्रकाराची, आनी ती म्हणल्यार कोंकणी भक्ती संगीत. कोंकणी भक्ती संगितान म्हाका दिसता एक 10 पदां जर काडली तातूंतली मिनिमम 3 ते 4 ही गौतमी बाईचो तातूंत आवाज आसतलोच, म्हणजे हालींची फाटले एक 3-4 वर्सांतली. हांव दामबाबा तूं पावरे सादर करता तुमचे मुखार. तुझे रूप पळोवन देवा मनाक मेटा धादोसकाय, तुझे रूप पळोवन मनाक मेटा धादोसकाय. तुझे रूप पळोवन मनाक मेटा धादोसकाय. आलतडीन आमचे व्हडे देवा पलतडीन पाय. त्रासांत आमी आसल्यार देवा फाटल्यान आमच्या राव रे. त्रासांत आमी आसल्यार देवा फाटल्यान आमच्या राव रे. दामबाबा तूं पाव रे, आमच्या उल्याक धांव रे. राख तूं पावला पावला आमकां, राख तूं पावला पावला आमकां. आमच्याच काळजांत राव रे, आमच्याच काळजांत राव रे. दामबाबा तूं पाव रे, आमच्या उल्याक धांव रे. दामबाबा तूं पाव रे, आमच्या उल्याक धांव